हिंदू धर्मात आम्ही वेगवेगळे सण मनयता। दर एका सणांचे वेगवेगळे खाशेलपण। तेच प्रमाण कार्तिकी आणि आषाढी एकादशी खूप महत्व आसा। आषाढी एकादशी खूप पवित्र मानतात, म्हणून हे एकादशीक महाएकादशी अशें म्हणतात। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर आणि तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। हे एकादशीक गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान साबार लोक चलत वारीक वतात। एकादशीचे खाशेलपण म्हळ्यार वारी। आषाढी वारी ही वारकरी भक्तांनी आषाढी एकादशी निमतान पंढरपुराक चलत वचत केल्ली वारी। चलत वारी पंढरपुराक वचप ही परंपरा खूप पोन्नी जावन आसा, जी अजूनय चलता। संत श्रेष्ठ ज्ञानदेवाच्या घराण्यात पंढरीच्या वारीची परंपरा आशिल्ली। तांचो बापूय वारीक वतालो अशें म्हणतात। ज्ञानदेवान भागवत धर्माचो ध्वज आपल्या खांद्यार घेवन ह्या वारीच्या सुवाळ्यात सगळ्या जातींच्या समाजाक एकठांय आस्पावन घेतिल्ले। हीच परंपरा तिगून दवरपाक एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज, मल्लप्पा वास्कर सारख्या संतांनी वारीची परंपरा फुडें व्हेली। आषाढी एकादशी बाबतीत खुबश्यो कथा आसात। तातूंतली एक कथा अशी। मुर्दुमान्य नावाचो एक राक्षस आशिल्लो। ताणे महादेवाक प्रसन्न करून तो कोणाच्याच हातान मरचो ना, फकत एके बायलेच्याच हातान मरतलो अशें वरदान घेतिल्लें। वरदान मेळ्ळे काय राक्षसान सगळ्यांक सावार घालपाक सुरवात केली। सगळे देव महादेवा कडेन धांवले, पूण ते कांयच करूंक शकले ना। त्या राक्षसान तांची फाट सोडली ना। सगळे देव धांवले आणि एका गुहेत लिपून बसले। थंय तांच्या सगळ्यांच्या स्वासांतल्यान एक देवता निर्माण जाली। तिचे नाव आसले एकादशी। तिने त्या मुर्दुमान्य राक्षसाचो नाश केलो आणि सगळ्या देवांक वाटयले। तो दीस आसलो आषाढी एकादशीचो। गुहेत लिपून बसले म्हणून देवांक न्हांवचे पडले आणि त्या दिसा पावस पडटालो, ताका लागून सगळ्या देवांक आपसूक ज्ञान मेळ्ळें। तशेंच गुहेत लिपून बशिल्ल्यान तांचो ते दीस उपासूय घडलो। देखून ह्या एकादशीच्या दिसा उपास करता। सगळ्यांक आषाढी एकादशीची उर्बेभरीत परबी। खिणाखिणाक ताज्यो घडणुकी आणि दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। भांगरभूंयचो फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।